म्हाका क्लियोफात बाब सांगात अशी जर सरकारान केलें जशें आतां मांद्रे बाब म्हणटात ज्युडिशियल स्क्रुटिनीक ते स्टँड जातले काय जावची ना चोय आमगे भांबरे बाब सांगता नो इलेक्टेड गव्हर्मेंट कॅन हार्म द पीपल बट इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गव्हर्मेंट टू सी दॅट ऑल कन्स्ट्रक्शन्स गो ऑन इन अ प्लॅन्ड मॅनर अदरवाईज if the government do not follow the laws, regulations, there will be utter chaos in society. That also has to be kept in mind. Yeah. आता तुगेल प्रश्न whether it will stand the scrutiny. बिकॉज एक गजाल क्लियोफात बाब कित्याक म्हणटा कारण सरकार खंयच्याच परिस्थितीक जशें मांद्रे बाबान सांगलें की इतली लोकांक अफेक्ट जावपाक देव सरकारा परवडना सो सरकार विल कम अप विथ समथींग फॉर फायनली बट इट हॅज टू विथस्टँड ज्युडिशियल स्क्रुटिनी Unless the government comes out with a law. Yeah. And how do they deal with various other regulations, say the Panchayat Raj Act, the Land Revenue Code, the Agricultural Tenancy Act, various acts in this new law, we will not be in a position to prejudge today how the courts will act. एक झाले दुसरी म्हणल्यार once such a law is brought, that law will be tested by various people before the High Court or even the Supreme Court maybe. Yeah. Ata the High Court has given a judgment. It has to be implemented because the High Court says this is the law, follow the law. Ata temi to now law or law, the High Court again will look at the law. And maybe if there is something wrong with the law, strike down that law to that extent. If there is something okay with the law, maybe hold it is okay. Like we will find the old law of 2016 has been sort of approved for the past almost 9 years. Yeah. It has the sanctity of law. But आता even that law तो म्हणटा सुळसुळीत करपा जाय. I do not know what he wants to do. But I will say one thing. Since this judgment is there, the government must come forward and act at least in the areas of highways, no development zone, paddy field, CRZ and slopes. At least these are non-compromising these areas. are non-compromisable areas. Okay. If the government acts in these areas, say in the next 6 months, we can say that the government means that they can follow, want to follow the law. Tulio Bab, do you agree? Another Yeah. आमगे अजय बाबान सांगले भाशेन see there cannot be one law for Goans Yeah. and another law for people who are not of Goan origin. Yeah. See हे जावपाक शकना because when it comes to law it will have to be applied to everybody. Same for everybody. Same for everybody. Yeah. तो कित सांगपा सोदता persons of Goan origin. Yeah. ते सांगताय ते पोगो. Yeah. तेंका एक लॉ हाडपाचो आनी पर्सन्स नॉट ऑफ गोवन ओरिजिन तेंका दुसरो लॉ हाडपाचो हे अशें तरी म्हाका दिसना इट इज तुम्ही म्हणटा दॅट इज नॉट पॉसिबल नॉट फिजिबल तुलियो बाब तुमकां कितें दिसता सरकार नाव दिस इज द टेम्पलेट गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट कोमुंदात जमनी सरकारी जमनी प्रायव्हेट जमनी आनी गव्हर्मेंट दुसरी कॅटेगरी करता हायवेच्या सायडीच्यान जाता त्यो खंय बेसुमार कंस्ट्रक्शन जाला ते असली कॅटेगरीज डू यू एग्री कॉन्सेप्च्युअली विथ दिस See, there are 3 points I will make Yeah. very clearly. या Ek, the fact is that irregular word is not defined in any act. It is not defined in the Town Planning Act. It is not Correct. defined in the Village Panchayat Act. It is not defined in the Land Revenue Code. Neither it is defined in the Code of Comunidades. So from where is the Chief Minister bringing this irregular word? He should first pass any of these amendments to these acts and bring and define what is irregular. ते तुका खबर आसा because you know the Chief Minister internally. We don't know. We know only what is that ते सुटले म्हणजे तुका भितरली खबर आसतली. प्रमोद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आता सगळे काढून तू मुजेर घालता I have no comments on what Dr. Cleophas has said because he may be privy that it is त्याच्या तोंडातले Thank you, Tulio Bab. At least you are giving me benefit of doubt. But I can only say that these confidently in front of one senior advocate that Yeah. this word is not defined Yes. in any act. Yes. True. Point True. number That's one. true. No, Yes. I am making no. Yeah. I am putting facts on record here. Okay. So that people have clarity. People have clarity. Second, Correct. Second, Yes. Okay.
whether this judgment will be selectively used to target a few and not target the others, that looks a bit dicey for me, because I don't know what the government has in mind. No, म्हाका right now, खबर ना, Mamre Babu spelled out what they have in mind. No. What I'm saying is, if the government Yeah. is a policy-oriented government or a symptomatic relief, आता हायकोर्टाचो जजमेंट आयला म्हणून तांकां एक प्रेशर आयला म्हणून ती कितें एक नवो कायदो करप, ताका सिम्पटोमॅटीक रिलीफ दिवप, काय सरकारा कडेन एक योजना आसा, सरकारा कडेन एक प्लॅनिंग आसा की बाबा अशें अशें चलना, आणि हाजे मुखार हे जावपा जायना जावपा म्हणून. जायना, हे आमचे लोक, या तितून हांव मानता की आमचेच लोक, Yeah. तांकां रिलीफ दिवपाचो हेजे पयलीं गव्हर्मेंटाक केन्ना सुचलें ना. ते आसा रस्त्यार, तेणी गाडे घातल्या थंय, तेणी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला की बाबा तांकां एक रिसेटलमेंट प्लॅन करचो. नो आमची बेरोजगारी वाडल्या, पीपल आर फोर्स टू डू दीस टायप ऑफ थिंग्स, अँड दॅट इज वाय गव्हर्मेंट तुम्ही म्हणटात कितें करचे पयलीं होलिस्टीक विचार जावपाक जाय. वेर इज दॅट. आता जस्ट बिकॉज आमचो मामरे बाब म्हणटा सरकार कॅनॉट एलाव कित्याक कोर्टान तुमच्या मुखार हे प्रसंग निर्माण केला म्हणून तुम्ही आता अशें भिवून एक रिलीफ दिवपाक सोदता आनी लोकांक फटोवपाक सोदता. लोकां मुखार फूल एक आराखडो माडा of the resettlement of the people because of unemployment and so many. Please help the people. तुम्ही म्हणटात नी जर्क रिएक्शन नाका म्हणून. Naka. Okay. Place a full by taking all the stakeholders into confidence. Take the comunidades, take the panchayats, take the government. I can tell you, the government is so guilty of doing this, and that is why they want to save, because they could not even save their government land. They are saying no, we will not allow in the government. अरे तुम्ही निदिल्ले government land तेणी बांधला त्यांना. Okay. You cannot save your own land. Okay. Where you are going to save the people? बरें. अजय बाब हो जो टेम्पलेट मामरे बाबान मांडला, बिकॉज दॅट इज वॉट ही इज मेकिंग नाव क्लियर की हे सरकाराच्या तकलेक आसा म्हणून. यू एग्री विथ दॅट ऑर यू हॅव प्रॉब्लेम्स विथ दॅट? ना, ते तशें कशें जातलें, कित्याक सांग, चडशे आमी पळयत जाल्यार ते रेग्युलायजेशन एक्ट कोमुनिदाद जाग्यांची घरां आसा, नाजाल्यार गव्हर्मेंट लँडांची घरां, ताका तो परमीट करिना. आनी चडशे गव्हर्मेंट लँड आनी चडशे कोमुनिदाद तुका खबर आसा ती मायग्रंट्सांनी एनक्रोच केल्ले आसा. आतां सरकार कितें करूंक सोदता, गोंयकाराक शिल्ड करून तेंची घरां रेग्युलरायज करूंक सोदता अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक एक कायदो येयल्लो भुमिपुत्र म्हणून पयली बील, तो भायर पडलो. सो आमी तेच सांगता, हें कन्फ्युजन जाता. कित्याक तूं हाय पॉवर कमिटीची जी लास्ट वीक मिटींग जाली तेच्या नंतर बाबुसाचें स्टेटमेंट पळय, तो म्हणटा की कोर्टान फक्त डायरेक्ट केला, कितें करपाचें तें सांगूंक ना. मात ताका खबर ना, ऑलरेडी गोवा लँड रेग्युलेशन एक्ट आसा, गोवा लँड यूज प्रोहिबिशन एक्ट आसा, ऑलरेडी एक्ट आसा. मागीर पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो म्हणटा की आमकां फक्त डायरेक्शन्स दिला आनी हायवेची ती कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा तीच वयतली. इट नॉट कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, बाकीचीय सगळीं वयता घरां जी कम्युनिटीन आहात, मागीर 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 रेवन्यू लँडान आसा, टेनंटेड लँडान आहा, जी पंचायत राजाक लागता. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता सगळे सेक्रेटरींक काल डायरेक्टर ऑफ पंचायत आपयले आनी सगळ्यो बार्देजाच्यो पंचायत एक स्पेशल ग्राम सभा सुद्दां जाली ते सायडीक अंजुना काय ते सायडीक जाली बार्देजान. सो तेंच्यानी आतां टायम मागला. जेन्ना ऑलरेडी एक्ट आसा, गोवा पंचायत 1994च्यान आहा, म्युनिसिपालिटी 1968च्यान आसा, आनीक कित्याक टायम जाय हांकां तेच आमकां कळना. आनी गोंयकारांक शिल्ड करून मायग्रंट्सांक तेंची घरां रेग्युलायज करपाक हे तरी आमकां पटना. हितून तिसरो मुद्दो आसा की मागीर सीएमान सांगले, त्या दिसा सीएमान सांगले की आमी जी इरेग्युलर आहा ती रेग्युलायज करतली, कितें एक्ट नवो हाडटलो, ऑर्डिनन्स हाडटलो, आनी इल्लिगल आहा ते आमी कशेंच सोडचे ना. म्हण सीएम इज टॉकिंग अबावट इल्लिगल जी कम्युनिटीन जी जाला, नाजाल्यार ती टेनंटेड लँड जाला, ती आमी आदर गोंयकार आसूं ना कोणी आसूं आमी डॅमोलिश करतले. आमचो डिमांड कितें आहा, गोंयकारां खातीर तुमी स्पेशल प्रोविजन करा, तांकां रिहेबिलिट करा, तांकां हावजींग बोर्ड सेपरेट दिया, आनी जी बायलांची घरां आसा, मायग्रंटाची घरां आसा, तांकां डॅमोलिश करा. ओके. एकूच मुद्दो मांडटा तुज्या मुखार. Yeah. सीएम कन्सिस्टंटली एक स्टेटमेंट करता की पॅडी फिल्डान आपूण कशेंच बांदूंक दिवचो ना आनी तांकां सनादूय मेळचें ना लोकांक. पयर सुद्दां हो स्टेटमेंट खंय तरी वाचला हय. सीएमाचो. हय. हांव तुमकां सांगता, पॅडी फिल्डान मॅक्झिमम कन्वर्शन जाता. आनी दुसरें, सरकारूच गिरी वाठारांत नेक्स्ट टू द गिरी क्रॉस पॅडी फिल्ड भरून थंय the PWD is going to build houses to resettle some of the displaced by the highway. आता तो हायवे कित्याक जावो इतलो रूंद?
तो इतलो 6 लेन 8 लेनी कित्याक तो अडानीचो कोल व्हरपाक ओके आम्ही येऊया इफ गव्हर्नमेंट इटसेल्फ इज फिलिंग अप द लँड हाऊ कॅन गव्हर्नमेंट टेक अ मोरल पोझिशन का म्हणता तुम्ही इट इज फिलिंग ओके